तेन्ना मुद्दाम आमी SP आसा पळय तांच्या पर्यंत पावपाची गरज आसा. निवेदन हांवें सूचित केलां की समजा कोण पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा भितर ताज्या पर्यंत सुद्दां हात घालपाची गरज आसा. बेड्याक 3 जाणांक अरेस्ट केले आनी मागीर 2 दिसां सोडले ते नाका आमकां. दोळ्यांक उदक लावपाची घटना ती. कोण पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आमकां खात्री आसा ती आसतलीच न्हय. ताज्या फाटल्यान पुलिसांनी हात घातला. SP नॉर्थ आमी जो प्रपोजल जो मेमोरंडम दिला तांकां ताजेर एक्शन घेतलो आनी बेगींतल्या बेगीन जे क्रायम परपेट्रेट केला हो तांकां योग्य जाय. तशेंच जावं ते हँडफूल उरल्या धंदो करता पळय ते. आयज जर हे कोण भायले येवन एक 50-60 लोक येता, बाटल्यो मारतात, तोंडाल नांवां जी उक्ताडार सांगलेली आसा तांकां जर हाडले खुबशी गोश्टी जाग्यार पडटल्यो. हांव आमचे कडेन कितें जाता तितलें आमी करतले. आमी मुद्दम त्या फॅमिलीक मेळपाक वता तांकां फूल सांगपाक की आमची सपोर्ट आसा तांकां म्हणून. सरकारान सुद्दां कसलेच तांचे पावलां मारूं ना. तांकां कॉन्फिडन्स दिवपाक आमी आम आदमी पार्टीच्या फुडारी वचून तांकां मेळटले फॅमिलीक आसा आनी सांगतले आमी तुमचो सपोर्ट कंप्लीट तुमच्या बरोबर आसा आमी हे तुमकां दिसना फाटले कितलेशेच लॉ अँड ऑर्डर हल्लेला त्याच्यात कंप्लीट लॉ हांव सुरवाती म्हणलां अशें लॉ अँड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ली आसा. फक्त सरकार जो आसा पुलीस यंत्रणा वापरता खंय कोण पिसफूल एजिटेशन करता, पिसफूल धरणार बसल्या ताजेर फक्त सरकार पुलीस फोर्स वापरता. ड्रग्सच्यो केसीस वाडत चल्ल्यो आसा. प्रॉस्टिट्युशनाची सीमा भायर जाली आसा आनी गोंयची बदनामी जाल्या आनी ताजें कारण आसा प्रमोद सावंत आनी सरकार. एका बाजूक BJP व्हडली आपली भारतीय संस्कृती उलयता पण ह्या भारतीय संस्कृतीन बसता काय ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्युशन हाजेर प्रमोद सावंतान जाप दिवपा जाय. BJPच्या पार्टीचे जे वावुरपी आसा ताणेंच जाप दिवपा जाय. हे भारतीय संस्कृतीन बसता काय. हे वेशाचे केसीस वाडल्या, ड्रग्स वाडल्या आनी हे वायलन्स वाडल्या. म्हाका तरी खबर आसा आमच्या संस्कृतीन नाय पण BJP जर व्हडली भारतीय संस्कृती बी उलयता ताणें जाप दिवपाची गरज आसा. तुमची नांवां खबर अरेस्ट केला अरेस्ट केल्यार मेन जे परपेट्रेटर आसा पळय तांकां अरेस्ट करपा जाय. आतां 3 जाण कोण नांव केले अरेस्ट म्हणून पेपरार बातमी आयल्या पण परपेट ताजे फाटल्यान कोण आसा, मास्टर मायंड कोण, हे वयल्या वयर केले मागीर 2 दिसां सोडली ती गजाल नाका. मास्टर मायंड कोण आसा पळय तांकां अरेस्ट करपा जाय. तेन्नाच लोकां भितर कॉन्फिडन्स येतलो. तेन्नाच गोंयकार जे नीज ट्युरिजम बिजनसान आसा तांकां कॉन्फिडन्स येतलो. नाजाल्यार मारामारी घटना चालूच उरल्या ह्यो. तुम्ही तांकां कितें टायम पिरियड बी दिला म्हणजे अशें टायम वेवस्थी पळय ह्यो घटना आसा न्ही. सपोज सरकार सिरियस आसा लोकां भितर कॉन्फिडन्स दिवपाक हाका टायम पिरियड न्ही. बेगींतल्या बेगीन आतां सिंपल गजाल अंगणवाडीच्या बायलां 6 दीस थंय स्ट्रायकार बसली. मुखेलमंत्री काल सांगता रातचे आपल्याक खबर ना आपल्याक मेळूंक येना. अरे तुजी जबाबदारी तांकां वचून मेळपाचें. आमी वचून मेळ्ळे तांकां. सगळे बाकीचे राजकीय पक्ष मेळ्ळे. तूं मुखेलमंत्री खुर्चीर कित्याक बसला ते तुका येवन आनी मेळपाक जाय. तूं धाड कोणाक तुज्या ऑफिसराक धाड, वेलफेअर डिपार्टमेंट स्टाफाक थंय धाड. तुका निमित्त दिवपाक येना आपल्याक खबर ना म्हणून. तुका जर खबर ना खुर्चे वयल्या देव तुका हक्क ना बसपाक. ते गोंयान कितें जालां तें खबर ना जाल्यार आतां हाका मुखेलमंत्री बेगीनल्या बेगीन इश्यू घेवपा जायो. इतले वायलन्स जाता. ह्या फामाद रेस्टॉरंट गोंयकार चलयता रेस्टॉरंट तो एक भाग जालो. दुसरो लॉ अँड ऑर्डर अशी जर कॉलेप्स जाल्या, तलवारी घेवन येता, गन शॉट्स जाले जाल्यार कितें उरलां उलोवपाचें आनी टुरिजम तुमी प्रमोट आनी कसलें करता. ओके थँक्यू.